मुखेलमंत्र्यान जशें विधान करता तशें वागप हें आपलें स्पश्ट मत. जरी तर मुखेलमंत्री आवय सारको म्हादयचेर मोग करता तर तांणी प्रधानमंत्र्याक मेळचें आनी ठामपणान सांगचें जरी तर म्हादयचो प्रश्न सोडयना तर गोंयचो भाजप पक्ष गरज पडल्यार राजिनामो दितलो, अशें आमदार सुदीन ढवळीकर हांणी म्हळां. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. मुख्यमंत्र्यान जेन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना त्या प्रमाणे वागता अशें म्हजें मत. नाजाल्यार ताणें स्टेटमेंट करचें न्हय. जर तो आवय सारको म्हादयचेर प्रेम करता आसत जाल्यार ताणें सगळ्या प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळचें, आमकां जाय जाल्यार बरोबर घेवचें आनी स्पश्ट प्रायम मिनिस्टराक सांगचें की तुमी जर हें करना आसत भारतीय जनता पक्ष गोंयचो रिजिग्नेशन दिता म्हणून. कितें जर म्हजो पक्ष 72 ते 78 पर्यंत सांबाळूं शकलो जाल्यार हें कितें सांबाळूं शकना. तेन्ना युनियन टेरिटरी आशिल्ली आमी पूण आमी सांबाळ्ळो. तेन्ना पावर सगळी सेंट्रल आशिल्ली पूण आमी सांबाळ्ळी. आज ताणें ताका लोक मानताले, केन्ना मानताले? ताणें सांगपाचें आमचे जे कितले 27-28 आमदार आसा ते रिजिग्नेशन दिल्ले सभागृहांत. 100% मलप्रभा ही जी रिवर आसा त्या रिवरेंत म्हादय कळसा बंदोरा प्रोजेक्ट करून म्हादयचें जें पाणी उदक गोंयांत येतालें तें ऑलरेडी डायवर्ट केलां आनी तें सगळें उदक मलप्रभा वता. मलप्रभाक उदक व्हरपा फाटल्यान ताचो हेतू इतलोच आशिल्लो की जें उदक धारवाड आनी हुबळीक जाय त्या उदका विशीं तें उलयता. आतां धारवाडच्या मलप्रभा ज्या कडेन नदी आसा त्या नदयेचें आनी धारवाड आनी हुबळीचें डिस्टन्स ऑलमोस्ट 200 किलोमिटर. त्याचे भायर सुपा ह्या भागांत ज्या कारवारच्या वयल्या सायडीन मोठें धरण आसा आनी थंयच्यान 60 किलोमिटर इज धारवाड आनी हुबळी. आतां थंय जर सोन तें उदक वाडोवपाक जाय किंवा जें उदक धरणाची उंची जर वाडयली जें उदक तांकां जाय तें मेळूंक शकता. पूण तें करपाक कर्नाटकाचें कशें आसा तांकां सगळे कडेन झगडी, तामिळनाडू बरोबर झगडी, आंध्रा बरोबर झगडी, अशें तेंचें. आतां महाराष्ट्रा बरोबर झगडी करता आनी आतां आमी मेळ्ळ्या आमच्या बरोबर.